other parts of Maharashtra to come to Goa and seek jobs, seek government jobs. हो प्रश्न उत्पन्न जाता. गेले शुक्रारा दीस डॉक्टर शिवाजी शेट आणि एक पत्रकार परिषद घेऊन दाखवून दिले गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट हिंगासोर एक प्रिन्सिपलाचो पोस्ट आसा आणि आपण तेका एलिजिबल आसा म्हणून आणि तेका सगळी क्रायटेरिया पळय हा रिक्वायरमेंट हा ते फुलफिल जाता आणि इन एडिशन ही हॅज द नॉलेज ऑफ कोंकणी. तो गोंयकार गोंयचो तो एक पूत जावन थिंगासोर तांणी जीपीएससीन रिकमेंड केला प्रजक्ता राजेंद्र पर्वतीकार म्हणून नॉन गोवन आणि ताका तेणी रिलॅक्सेशन मागला विथ द गव्हर्नमेंट फॉर रिलॅक्सिंग कोंकणी एज एसेन्शियल रिक्वायरमेंट. तर हे कितें चल्लेलें आसा. तर अशें दिसता हो सावंतवाडीचो सरकार आणि is intending to do away with कोंकणी. ही कोंकणी आमी घेवपाक स्टेटहूड आमकां गोंयाक लागू करपाक कितल्या जाणांनी त्याग दिलो. कितले जाण रस्त्यांचेर येवन कोंकणी पोटयेचो आवाज म्हूण केन्ना फॉर्म जावन कितल्यो व्हडल्यो मोर्चा घेवन कितली आंदोलनां करून स्टेटहूड आनी कोंकणीक रिकॉग्निशन दिल्ले. आनी आयज पळयत जाल्यार अशें दिसता खंय तरी आमचे गोंयचे जे अनएड्युकेटेड यूथ हा तांकां गव्हर्नमेंट जॉब्स डिप्रायव्ह करून भायल्या लोकांक हाडून हिंगा भरती करपाचो एक हे चल्ला म्हणून. सो एका सावंतवाडीचो सरकार म्हटल्या शिवाय आमी आनी कितें म्हणपाक जाता. हो एक प्रश्न गोंयकारांच्या मनात उत्पन्न जाता. तुमकां खबर आसतली जेन्ना स्टेटहूड मेळपाक 7 जाणांनी इवन 7 जाण मारतील जाल्ले आसात. फ्लोरियन वाज आणि आनीक 6 जाण. तो इतले करून आमी कोंकणीक रिकॉग्निशन दिवन तेजो असले करून फायदो कसो जातलो. आणि हे जरी तर ओगी रावले आयज गोंयकार जरी तर हे मूव तेचो गव्हर्नमेंटाचो तेका ओगी जरी रावले जाल्यार सगळे डिपार्टमेंट हे फॉलो करून सगळे कोंकणी रिलॅक्सेशन मागून आसा तशेंच करून सगळ्यांक भायले हाडून घालतले. ताका लागून दिस इज द फिट टाइम for all the Goans to wake up and fight for fight for this general cause. हे कितें खूंय पावले न्ही गोंय. सो इतलो हे केल्लो पळय दिलो पळय रिजर्वेशन ती पळय एज पर रोस्टर आसता ती आसूंक जाय. तेजेर आमचें कांयच म्हणणें ना. ते सगळ्यांक फिजिकली डिसेबल्ड वो जावं तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब ते आसूंकूच जाय. ताचेर आमचो कांयच हे ना. फकत कोंकणी रिलॅक्स करता. गोंयांत भुरगे आहा न्हू. गोंयांत भुरगे आसतना भायल्यान कित्याक काडप. कोंकणी रिलॅक्स करप. आतां थिंगासर रिलॅक्सेशन कशें करपाक जाता. उरलेल्या एका करपाक जाता कॅटेगरी. सपोज एक हँडिकॅप पोस्टाक जरी तर एक पोस्ट वयता आनी जरी तर एक पार्ट एडवर्टिजमेंट घातलो 2 पार्ट एडवर्टिजमेंट घातलो 3 पार्ट वॉट एवर इज द प्रोसिजर तो केल्या उपरांत तो परमिशन मागचें पडटा विथ द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट टू डिरिकॉग्नायज द पोस्ट म्हणून. तेन्ना तो डिरिकॉग्नायज करपाक जाता. पूण हे रिलॅक्सेशन आहा तें पळय सारकें ना. जायते पोस्ट एडवर्टायज केल्या उरलेले खंयच्याच डिपार्टमेंटान ते कोंकणीक रिलॅक्सेशन मागोवंक ना. पूण हे एकूच डिपार्टमेंटान एनिमल हस्बंड्री ते रिलॅक्सेशन मागला फॉर कोंकणी. दॅट इज समथिंग अनजस्ट. 32 पोस्टान 32 कितले जाण मागीर भायल्यान घेवन जावंक जायना. हे कितें तरी सरकारान मतीन दवरूनच केला. हे सारकें शुद्ध जाता. तुमचो कितें मोव आसता. आमचो मोव म्हणजे वी आर टोटली विथ द अनएम्प्लॉयड यूथ. टायम असो पावलो आसा की सगळे चळवळी चालू आसा. अनएम्प्लॉयड युथांनी फुडें सरपाचो टायम पावलो आसा आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो तांकां सदांच सपोर्ट आसतलो. एक्सपोज करपाक हो सावंतवाडीचो सरकार म्हणून आनी सावंतवाडीचेच चलोवपाक चलला म्हणून. कोंकणी खातीर घेवन तुमी प्रोटेस्ट बी करतले. दॅट इज वन ऑफ द प्रोपोजल्स वी आर थिंकिंग ऑफ. तो एक प्रोपोजल आसतलो आमचो आनी वी विल नॉट हेजिटेट टू लीड द. पूण अजून डिसायड करूंक ना. अजूनय तेजेर आमी हे घालूंक ना. वी विल सून डिसायड एंड
लीगल पॉइंटाचे फॅक्ट करतले Legal opinion, we will also think, we are also thinking of seeking legal opinion. We are- तुम्ही आता हे कोंकणीचे घेता पळय कोंकणीचो पार्ट ते जर कोण इवन जे कोण गोंयांत सेटल जाल्यार तांकां जर कोंकणी कळटा जाल्यार ते अलाउड आहा म्हणटा तुमी हो, ते प्रोसिजर कितें आहा 15 years डॉमिसायल आहा जरी तो ते 15 years रावता जाल्यार तांकां एज पर रावंक मेवता पूण विदाउट तेका नॉलेज आसता कोंकणीची पूण सारकोच जरी तो फ्रेश आहलो तेका कोंकणीची नॉलेज आसना पूण इनडायरेक्टली ताका डॉमिसायल ना तर 15 इयर्स तेजे ताणी कांयच उलोवंक ना म्हणजे इनडायरेक्टली तो इश्यू प्रॉब्लम जातलो पूण ते म्हणटले कितें नॉलेज ऑफ कोंकणी तुमी हे केलेले तो तेका इनडायरेक्टली हे मेवतलेच तेंकां ते 15 इयर हे ना तितून तेजेर कांयच उलोवंक ना ते सायलंट रावल्या दोन वायलेट केले दोन वायलेट केला पूण तेजे कांयच स्पेसिफाय करून हे सारखे स्पेसिफाय केला कोंकणीचे विदाउट नॉलेज ऑफ कोंकणी लिखून आसत जाल्यार ग्रांट रिलॅक्सेशन म्हणून पूण हितून तांचे गव्हर्नमेंटाचे मायंड कळटा कितें तरी तांच्या मायंडान आहा की गेट वे ओपन करपाक भायल्या लोकांक काडपाक थँक्यू